गोयचे संस्कृतीचे कोत नाशिल्ल्या उपद्रवी बेबद्या टुरिस्टांची गरज ना। टुरिस्टांनी मान मर्यादेन वागू जाय म्हूण टुरिझम मंत्री बाबू उलयला। फिलिप नेरीन दर्यादेगा वेले हॉकर्स, फेरीवाले आनी भिकाऱ्यांच्या उपद्रवाचो प्रश्न काडिल्लो। देखरेख दवरूंक IRB पुलीस, टुरिस्ट पुलीस, एक्स सर्व्हिसमॅन आनी टुरिझम वार्डन आसात। इतले आसूनय खंय परिस्थिती हाताभायर। 500 जाणांची टोळी कोणूच हाताक लागना। नुइजन्स बाय वे ऑफ हॉकर्स, बेगर्स, गार्बेज हे बिचाचेर आसा ओ ना ती नुइजन्स आसा ओ ना हें सगळें बंद करपाक तेणें RIB पुलीस घातल्या, टुरिस्ट पुलीस घातल्या, एक्स सर्व्हिसमॅन घातल्या आनी टुरिस्ट वार्डन घातल्या। हे घालूनय स्पीकर सर म्हाका तेणें उतर दिलां की 1 वर्साक सुमार तेणें दिला की 500 सुमार around 500 cases has been registered by these authorities as nuisance. आणि बारीकसाण हांव चोयतालो इन डिटेल्स कसले कसले केसीस त्यो, द नेचर ऑफ केसीस एंड द टायप ऑफ आतां चोयल्यार स्पीकर सगळे नेम्स, पर्टिक्युलरली नेम्स हे कोण एकटो गोंयकार ना, सगळे लामाणी, कोण रातोड आनी पातोड। आनी दुसरें तेणें हें केलां, इतलो पुलीस आसतना यू हॅव मेन्शन रानेवे धांवल्या धरूं मेळना, कोण तुगे अननोन हें म्हाका समना। पुलीस तेजे फाटल्यान धांवले, मागीर धांवन धांवन हूंय गेले, दर्यांत गेले ओ गोंयचे भायर गेले। स्पीकर सर हें करपाक कितली खटखट लागता जाणा, हांव चालू आहा म्हाजें। स्पीकर सर हेंचो समज माल धरलो, माल धरल्या उपरांत ते सोडोवपाक सुद्दां येनात, माल सोडून चालले। आनी हो आमचो लोक न्ही, म्हणून हो जो आहा तो लोक भायलो लोक चड, गोंयकार न्ही। आनी म्हाजी तांकां सुटकावन आहा सारके ह्या लोकांक, तुमी जे गोंयांत येतात गोंयची संस्कृती पाळात, गोंयकारपण पाळात आनी गोंय खंय पेड्ड्यार करपाक सोडीत असले आमकां बेगर नाका, हांगा भिकारी नाका, हॉकर्स नाका आनी टुरिस्टूय नाका। ते सोडून धांवप म्हळ्यार ते पुलिशेन व्हडले जाले, पुलिशेक रानिंग गेले रे। हितून तुवें एकूच लक्ष धरपा जाय, हे RIB वो जे टुरिस्ट आहाय ते थिंगा बांदगोळी कोताय, हांव तुका थोडी केस हाडा मागीर। हे थिंगा अशें करून बांदगोळी कोताय आनी तांकां सोडाय। हांव म्हणटा तेका तूं फायन दिवंक जायनाका, जो पण एपार मेळ्ळो तो सगळो हाडपाचो उडोवपाचो, तेन्ना ते आनी नाही मागीर फायन घाल जाल्यार ते आनी येतले। जी गोंयकार गोंयांत जे टुरिस्ट येतात त्या टुरिस्टान आमची संस्कृती, आमचें गोंयकारपण टिकून तेंच्यांनी एन्जॉय करचो गोंया भितर, कांय प्रॉब्लेम ना। हांगा येवन ड्रग्स घेवपी टुरिस्ट आमकां नाका। मान्सून अर्दो जालो आनी शारा गांवांनी वता वता थंय रस्त्यांचेर डांबर कमी, फोंडकुलां चड। कोण पडटात, कोण झगडटात। लोकांचे आत्र्या पयल्यान PWDचेर मोर्चे चालूच आसतात। पेडणेकारांनी बुधवारा एक मोर्चा काढलो। 8 दिसां भितर नागजर ते इब्राहिमपूर रस्तो सारको करिना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। आता पावस पडटाली, पण पावसा पयलीं 6 म्हयने जाले त्या खड्ड्यात, कसो खड्डा आहा तो, पावसा पयलीं 6 म्हयने। मिनिस्टराच्यो गाडी असतात ते फोकस असतात, बाकीचे जे कॉमन मॅन असता किंवा जो बारीक मनीस असता तेंचे गांवांत बिवान जे धाकटे धाकटे रोड्स असतात ते तशेंच वर्सान वर्सा उरतात, तांकां कोण लक्षच घालिना। करतानी हें जाता। सो आतां आमी कालच्यान कॉन्क्रिटाचे घालपाचें स्टार्ट केलो, बैलपरा पासून। कळ्ळें तुका, एक 2-4 दिसात तुमी म्हणटा तशें हें जातलें, फक्त ओकळ आसूंक जाय, म्हणजे अशें बरें मातशें ड्राय आसूंक जाय। आणि मागीर आमी ते हेचे डांबराचे काडटले। सद्या 8 दिवसाचो टायम तेंच्यांनी आमचे कडेन मागला आनी 8 दिवसाच्या आत आमी सगळे क्लियर करता म्हणून सांगलेलें आसा। जर 8 दिसान ना केलें जाल्यार फुडली स्टेप आमी घेतले। निवेदन दिलां आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलां की 8 दिसां भितर ते सगळे जे खड्डे, जितले खड्डे आसा ते खड्डे आमी सगळे वेवस्थीत सगळे बुजयतले आनी रस्तो जो आसा हो सारको गाडी चलोवपाक, लोकांक चलपाक असो सुरक्षीत रस्तो करतले अशें तेमी येयन आयज हांगा सांगिल्लें आसा। तशेंच मडगांव पावर हाऊस ते केपें रस्त्या मेरेन रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यात। ती सारकी करची म्हूण रुमडा मळाच्या लोकांनी रावण फोंड पुला कडेन रस्तो बंद केलो। आयज आमी हो रस्तो आडोवपाचो कारण त्याच खातीर की तांकां जे न्हिदल्या पळय सगळे तांकां उठोवपाक। हांगा आमचो थळावीक आमदार आसा आमचो दिगंबर कामत, सो इतली वर्सां जाली तो निवडून येता, लोक मानताय ताका, पण सगळ्यांक तो जॉब दिता, बरें आसा, सगळ्यांक लोकांक पावता, पण हो रस्तो कित्याक लोकांक सारको करना? कित्याक बॉर्डरीचेर पडटा, पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी बॉर्डर पडटा म्हणून आमकां लोकांक सफर जावपा खातीर लोक सकाळ फुडें कामाक वता, कोण भुरगीं इस्कॉलाक वता। तो काल एसेंब्लीन जॉबा बद्दल उलयलो, स्टॅबिलायझेशन जॉब फिक्स करपा खातीर, हॉस्पिटलाच्या बद्दल उलयलो, टुरिजमाचेर उलयलो।
हॉस्पिटलान खंय एक एग्जाम्पल दिलें, हॉस्पिटलान खंय एक बेडीर खंय दोग जाणां न्हिदता. आयज दोग जाणां न्हिदपाची परिस्थिती कारण हो रस्तोच. कोण एक्सिडंट जावन हॉस्पिटलान येता म्हणल्यार हॉस्पिटलान कॅपेसिटी ना. हो रस्तो तरी सारको करा न्ही तुमी. सो आयज हांव सांगपाक जाता ह्या डिपार्टमेंटाचेर सारकें दुर्लक्ष आसा. सो हो रस्तो म्हाज्या हिसपान तर थोड्या दिसा भितर तर कंप्लीट करना न्ही जाल्यार हो रस्तो आमी कंप्लीट जो नॅशनल हायवे म्हणटा न्ही कंप्लीट बंद करतले. तेका एक विकाचो तरी टायम दिल्लो बरो आसा. कित्याक आतां हॉट मिक्सिंग जावपाना. कोल्ड मिक्स तरी घालपाक शकता ना जाल्यार तरी तो कॉन्क्रीट घालून तेंच्यांनी सोल्युशन करपा टेम्पररी. मागीर जेन्ना पावस सोंपलो आफ्टर मनसून म्हाज्या हिसपान फूल हॉट मिक्सिंग करपाचो तेंच्यांनी. वर्सान वर्स ते फक्त पॉट होल्स भरता. तो पॉट होल्स कितें जाता भरल्या कारण ते वता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.